पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. आयज आमी मारिकिना फेर्नांडीस हिच्या मरणाचो उगडास आमी करता. देवान तिका सासणेक सूख दिवंक आनी जेजू क्रिस्ती रूप पडोवंक पावो म्हणून आमची मागणी जावली. तशेंच एमिलिया पेरेरा हिच्याय आत्म्या खातीर आमी मागता. आपलो वाडदीस आयज समोरून लाशा पेरेरा ताच्या ह्या जल्माच्या दिसाक ताचेरूय आमी आशिर्वाद मागता, देवाची कृपा मागता. बाबडीनो आयज बागियोन आगुस्तीन धर्म अध्यक्ष आनी धर्मदूत हाचो आमी उगडास करता. बागियोन आगुस्तीन बागियोन मोनिकाचो पूत. देवाचें आपोवणें ताका आसलें खरें, पूण तरी आसतना आपलें जिवीत वायट रस्त्यार आसा म्हूण तो वळखून घेता. पयस तो पावता, धर्म एके भशेन पयस दवरता. मोस्तें जिवीत जिवन तो दीस सारता, पूण बागियोन मोनिकाची दुकां पिड्ड्यार जायना. आपल्या पुता पासो ती मागता आनी एक दीस बागियोन आम्ब्रोज हाचो सेर्मांव आयकून आपलें तो जिवीत बदलता आनी आपल्या आवयच्या मागण्याक ताचें फळ मेळटा. आवडीनो इगोज मातयेन उपरांत तो बदलता, दातूच घेता, यात्नेक जाता आनी कितलेंच बरो थियोलॉजी देवशास्त्र तो बरयता, देवा बाबतींत बरयता. सेमिनारींत कितलेंच ताचें आमी शिकता जे बागियोन आगुस्तिनान बरयलें. आयज होच बागियोन आमकांय देव दिता. जरी तर 30 वर्सां मायज ताका लागली कोवीड तेंप जावंक देव आपल्याक सोडिना, ताका आपोवणें दिता आनी देव ताची बदलणी करता. देवाच्या उल्याक आमी आयते रावूंक देव कितें दरेकल्याक आमकां सांगता तें चीत दिवन आयकूंक आनी जें आयकलां तें वेव्हारांत घालूंक आमकांय कृपा मागया. नेहमीची भेटेक तयार जातना फावो त्या मनाची आनी काळजाची तयारी करूंक आनी पातकी म्हणून आनी देवाचें बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सगळ्या देवाक आनी तुमकां बाबा कडेन देव आमची काकूत करून आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. बाबा तूं अगणीत जाणवाय तूंच एकलोच मोग. पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बागियोन आगुस्तिना वरी आमचे ओतमे तुका ताणेल्यात. आमची काळजां तुका ओतरेकतात
कित्याक तुजींच जावंक तुवें आमकां रोचलें आनी तुका बोगल्या शिवाय आमच्या काळजांत थार ना. ही आमची तान आनी भूक वाडोवंक आनी भागोवंक दाट आमचेर भरती तुज्या मोगाच्या आत्म्याची. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत पावलो तेसोलिनिकाराक बरयलेले पयले चिठी वेले वाचो. भावा भयणानो, एकामेकाच्या मोगा संबंदी आमी तुमकां बरोवची गरज ना. तर एकामेकाचो मोग करून देवानूच तुमकां शिकयला आनी आख्खे मेसिडोनियेंत सगल्या भावा भयणी सोरी तुमी तो करून आयल्यात तें खरें. तरी आसतना तो अदीक आनी अदीक सुदारून वचूं दी म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. आमी तुमकां सांगलां तशें शांतीन जिवंक वावरात. जोण एकल्यान आपआपल्यान काम करचें, तुमचे हात पांय जोडून पोट भरात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर बोले आयलो. जबाब मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर बोले आयलो. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणेन केली ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित बावल्यान चोयत करून सोडवून दिली. जबाब मनशाची न्यायनीत करून सर्वेस्पर बोले आयलो. दोर्या दोर उगड बोल्ला, दोर्याची गाज आयकून दी. प्रितूम वस्ता जिवाणी तांचोय आवाज आयकून दी. सोर्फ नदी तालयो पेटून पर्वत आटून सोतोसान. जबाब मनशाची न्यायनीत करून सर्वेस्पर बोले आयलो. सर्वेस्पर बोले आयलो आख्खे प्रितुमेची तो मनसुबी करूंक आयला. मनशाची नीत करतलो आनी सोमेस पोजाची न्यायनितीन जातोली जोडटी. जबाब मनशाची न्यायनीत करून सर्वेस्पर बोले आयलो. उद्गार. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे परी सोगीचे राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपले हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून तांचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खणली आनी तुवें आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ ओलांडल्या उपरांत
त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी कात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी कात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलेलो तोवूय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बरें आनी कात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी कात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें वोगूंक नाय तूं लुंवताय आनी लुवूंक नाय लावूंक नाय तुजें तूं पुंजायताय. देखून भिवन हांव गेलो आनी तुजो तालेंत दोनीत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान मोठी पाडून ताका म्हणलें, कोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वोगूंक ना थंय हांव लुंवता आनी लावूंक ना थंयचें हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतच म्हजें तें भायर कोलांतर हांव घेतलो आसलो. म्हणटच ताचे लागचो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्याक दितले आनी तांची भर जातली, पूण नासलोल्याचे आसा तेंय काडटले. कित्याकूच उपकारान आसलोल्याक ह्या चाकराक काडून भायर काडोकात उडोयात. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. ल्हान वस्तूंनी खात्रेचो जालो जाल्यार देव व्हड वस्तू पातयेता. बाबडीनो, एका घरांत एक अस्तोरी आपल्या पोतीक सांगता. पळय म्हणटा, आमच्या मेजाचो तुवालो तितलो बरो दिसना, नवो घालया. आनी पोती तिचो म्हणटा, बरें हाड तूं, नवो तुवालो घालता. उपरांत थोड्या दिसांनी म्हणटा ती, आमचे कर्टन्स आसा पळय ते जनेलाचे तितले बरे ना, नवे कर्टन्स हाडया. तो म्हणटा, हाड, नवे कर्टन्स घालता ते. थोडे दीस जाले उपरांत म्हणटा, जीं फुलां आसा पळय ती आमच्या रुमांत आमच्या घरांत ह्या कर्टन्सा बरोबर ह्या रुमांत सोबना, पोन्नी जाल्या, नवी हाडुया. नवी फुलां घालता. थोड्या दिसांनी म्हणटा, पेंट आसा तो वण्टीक तोय पोन्नो जाला, मॅच जायना, चड तेंप जालो, नवो पेंट मारया. आनी थोड्या दिसांनी म्हणटा, पेंट सगळोच रूम आमचो बरो दिसता, एकूच उरला, आमची आदले शिंगीट आसा, टायल्स घालुया. बाबडी न्हू, अशें करून इल्लीशी वस्त कमेज केलेली ती आख्खोच रूम ती नवो करता. इतलेंच न्हय, ताची फ्रेंड्स कोण येता पळय ती म्हणटा, तुमी रूम बरो केला, बरें डिजायन केला, आमचोय रूम डिजायन करून करशात, आदार करशात. ती तांकांय आदार करता, तांचोय रूम बरो करून. एक कोण तिसरो पळयता आनी म्हणटा, तुमचें रूम बरें दिसता, हांवें घर बांदलां, म्हाकाय मातसो तुमचो आदार करशात. आनी जी बायल जाणी आपलो रूम पयलोच केलो ती म्हणटा, हांवें कांय इंटिरियर डिजायनींग असलें कांय करूंक ना. पूण तो म्हणटा, ना, तुवें केलां पळय तें बरें आहा. आनी ती तांकांय आपलें घर न्हेटोवपाक आदार करता. बाबडी न्हू, सुरू जाल्ले मेजाच्या तुवाल्यात इल्लीशी
कातरेची वस्त खात्रेन मेहनत घेवन हे बायलेन केल्लें तिका दुसऱ्याचें घर न्हिदोवपाक आदार जालो. ल्हान वस्तून ती कातरेची जाली, हाका लागून व्हड वस्त तिका मेळ्ळी. जिवितांतूय आमी जायते करता, कांय वस्तू करता कित्याक ते कंपल्शन करूंकच जाय, म्हणजे रांदपाचें काम करूंकच जाय. कांय वस्तू करता आमी जिवितांत कित्याक दुसऱ्यान म्हाका बरें हांवें केलां म्हणूंक जाय. कांय वस्तू आमी करता कित्याक दुसऱ्यांक दाखोवपाक करता. पूण जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता तो, जें कितें तूं करताय तें खात्रेचो जावन करप. आनी खात्रेचो जावप म्हळ्यार ध्यान मन घालून जेजूक त्या कामांत तुज्या घेवन टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे. आनी ल्हान ल्हान वस्तू ज्यो आमी करता तातूंत जेजूक हाडप जाल्यार तें खात्रेचें. देखीक समजुया हांव म्हजी मोटरसायकल घेवन भायर सरता, हांव सांताक्रुजाची काडटा आनी भायर सरता. देवाचो आदार हांव मागता, देवाचो आदार हांव मागता. म्हजी वाट बरी जाल्या प्रमाण सुरक्षीत म्हाका सांबाळून जेजूक हांव तातूंत घेता. वो समजुया एक बायल सदांचेंच आपलें रांदप करता. आयज ती म्हणटा हांव म्हजें रांदतां जाल्यार म्हजें रांदप हांव कोणाक तरी जेवण ना तांकां भेटयता. वो फुडें एक घोव आपलो ऑफिसान काम करता, वो कसलेंय काम करता, तेन्ना तो म्हणटा आयज म्हजो वावर जाका काम ना तांकां हांव भेटयता. म्हणटच जेजूक घेवन तूं तुजो वावर करता तेन्ना सदांचें करप ताका वेगळोच अर्थ मेळटा. जो कोण ल्हान वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हड वस्तूंनी खात्रेचो. आनी बाबडीलो आमचे ऑर्डिनरी जिवितांत आमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करपाक पावता जाल्यार देव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसा ते आमच्या ऑर्डिनरी जिवितांत हाडटा. एक पवित्र आत्म्याची देणी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ती देव आमकां दिता. जावं कुशालकाय जावं कसलेंय न्हू, वो उंडो आनी सोरो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल जेजूची कूड आनी रगत तो आमकां जाणट्या जिवितांत दिता. बागयोन आगुस्तिनान अशें केलें, Our hearts are meant for you, O Lord, and they will never find rest until they find rest in you. आमची काळजां दोनया तुजे खातीर रचल्यांत आनी तुजे विडें तांकां केन्नाच समाधान ना अशें तो म्हणटालो. आनी हेंच करून ताणें देवाचेर हें रिफ्लेक्शन केलें, नियाळ केलो आनी देवाचो शब्द एके भशेन सुटावो करून मनशांक दिलो. बाबडीलो आयज आमी जें कितें करता तें कसलीय वस्त जावं ती जेजूक तातूंत विसड करुया. तेन्ना आमी खात्रेचीं जातले आनी खात्रेची कशी जेजू आमकांय म्हणटलो. हे याद दुनियाच्या सुखांत वांटो घेयात. विठोवणे वेळार गीत गावया. C6 पेज 30. C6. Morning
जावं म्हूण मागात. प्रार्थया. कोण बळ्या बाबा, आमी तुका भेटयता तें बलिदान आमचे सोडवणीच्या उगडासाचो संस्कार. भक्तीन आमी तातूंत वांटो घेवन आनी हे पुरी जावं तो आमकां एकपणाची खुणा आनी प्रिती मोगाची गांठ आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वविधान आनी सासणाच्या देवा, सरकड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भोगता सगळ्यांक तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुजेंच देण्याचो मुकुट प्रिती मेळ, तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख, तांचे लागीं आमचो एकतार, आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणे आमच्या सप्तायक धीर आनी घटाय हे आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत करूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासतलोचो आमच्या महिमेवंत बाबा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सगळींच्या दुता भक्तां संगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसून विचारले ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खेयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण रस्त्याने कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात रातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्याने सासणीक कराराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत देवा रावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो दिव्याक दिवन बाबार्दाचो दूत परगटुया. तुज्या वर्सा आनी बापा जिणेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी प्रास करता. नवजिविताचो उडो आनी चळवळीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जे तुजी कुडा लोक शोधल्या मासुमेसा पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळी आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पडय. सर्वेस्परा तुजे चांकोन्नेची मारिकिना फेर्नांडीस तिची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन गेली. जशी पवित्राना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर.
एमिलिया पेरेरा हिच्या तुझ्याची काकत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें बळ चडीत तुमकां बोवाळ पडून करूं आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता प्रीत भशेन आयज वाडदीस समोरप केला प्राशा पेरेरा हाचेर आनी हेर दुसरी आपलो जल्म दीस पाडटा तांचेर घालून आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई संगती मागीर दर चड कण तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासरूच्या सुखांत आमकां वागली तांच्या संगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बाबा सर्वंदनांमय भाव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सर्वंदनाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना बरोबर करूया आमच्या चलयेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदराचे क्रिस्ताचे न्याय आमी बरवशनात रेखता तर आमकां तुज्या उदार कामगतीन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटय सगळ्याचे क्रिस्तत्व तुज्या दौलतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल तुजी कशी परवडे तिका शांती दिया तूं सुखां एकवटान सांबाळ सची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा सगळ्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काढते शेळयेच्या जेवणात आपयल्ले आमी सहभागी प्रसादा वेलार गीत गावया R38 पेज 196 R38
प्रक्रिया. बाबा, आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणांत जिवन जेजूक आमी घेतला, जाका आमी शिवला, ताची कूड सुपूर्णायेन आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडूं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सुर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.